नमस्कार. गोमंतक टीव्हीत तुमका सगळ्यांक मायेमोगाचो येवकार. आयज आमी जी खबर घेवन येयल्या ती गोंयच्या खेळा मळावयली, गोंयच्या फुटबॉल मळावयली. गोंयचो जो फामाद फुटबॉल क्लब आसा चर्चिल ब्रदर्स, तांच्या खातीर जी आय लीग जिखपाची एक बरी संद आयल्या. पण एक टेक्निकलिटी आसा. ही टेक्निकलिटी कितें ती आमी जाणून घेवया गोमंतकाचे ज्येष्ठ खेळा पत्रकार किशोर पेडकर सरांच्या कडल्यान. आयज आय लीग स्पर्धेचो 22वो म्हणजे अखेरचो रावंड आसलो. श्रीनगर हांगा रियल काश्मीर आणि चर्चिल ब्रदर्स यांची मजगती मॅच आसली आणि पश्चिम बंगालातले जी कल्याणी म्हणून जे असे शार आसा थंय इंटर काशी आणि राजस्थान युनायटेड यांचे मदीं मॅच आसली. ह्या रावंड सुरू जावचे पयले चर्चिल ब्रदर्साचे 39 पॉयंट आसले, गोकुळम केरळाचे 37 पॉयंट आणि रियल काश्मीर आणि इंटर काशी यांचे दरेकी 36 पॉयंट आसले. तर जेन्ना मॅच सुरू जाली तेन्ना चर्चिल ब्रदर्सान ही मॅच खंयच्या पसून जिखूंक जाले. तर जिखले जाल्यार चर्चिल ब्रदर्साचे जे पयले जे 39 पॉयंट आसले ते 42 पॉयंट जावपाचे आणि इंटर काशी आसा तेंचे पॉयंट्स कमी जावपाचे. पूण जालें कितें की रियल काश्मीर आणि चर्चिल ब्रदर्स यांची मजगती जी मॅच जाली तितून मॅच 90 मिनटाच्या खेळा उपरांत मॅच जाली 1-1 ड्रॉ. हे 1-1 ड्रॉ जाल्ल्यान चर्चिल ब्रदर्साचे खाते जाले 40 पॉयंट जाले आणि कल्याणी हांगा जेन्ना इंजुरी टायमाची 8 मिनटां आसली तितून ड्रॉ आसली तेंची 1-1 मॅच राजस्थान युनायटेड आणि इंटर काशी. तेन्ना लास्टच्या 8 मिनटांक तेमी 2 गोल केले इंजुरी टायमाक आणि ते मॅच जिखले. आतां 22वो रावंड सोंपतरी अशी परिस्थिती जाला आय लीग टेबलां की चर्चिल ब्रदर्स 40 पॉयंट, इंटर काशी 39 पॉयंट, हेंच्या दोन टिमी भितर 1 पॉयंटाचो डिफरन्स आसा. तुमी जर पॉयंट्स टेबल पळयलें जाल्यार चर्चिल ब्रदर्स टॉप आनी ते चॅम्पियन अशें तुमकां दिसता. पूण टेक्निकल ग्रावंडाचेर तुमी पळोवंक गेले चर्चिल ब्रदर्साक अजून ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन जांकां आमी AIFF म्हणटा तेमी चर्चिल ब्रदर्स आय लीग चॅम्पियन अजून जाहीर करूंक ना. हेजें कारण अशें आसलें की आय लीग स्पर्धेक जो 45वो मॅच जाल्लो फाटल्या हेतून तेन्ना नामदारी FC टिमीन इंटर काशीक 2 गोलांनी हरयल्लो. तेजे उपरांत इंटर काशीन कंप्लेंट लॉन्च केली AIFF डिसिप्लिनरी कमिटी आसा म्हणजे शिस्तपालन समिती आसा. तर तेंचें अशें म्हणणें आसलें की जो एक क्लॅडसन दा सिल्वा म्हणून तेंचो जो प्लेयर आसलो नामदारी FC तेका 4 येलो कार्डां आसली आणि तो अपात्र खेळाडू आसा आणि तो खेळिल्ल्यान हो जो निर्णय ते जिखला तो आमचे बाजून करचो म्हणून. तर तेजे उपरांत रोखडोच डिसिप्लिनरी कमिटीन अशें डिसिजन घेतलें की जो नामदारी FC जी 2 गोलान मॅच जिखिली ती मॅच इंटर काशीक तेमी 3 पॉयंट हे दिले. पूण तेजे उपरांत काय 27 मार्चाक नामदारी FCन एक अपील केलें की जो टेक्निकल प्रॉब्लम आसलो तो आपले ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशनचे वेबसायटीचे आमकां तेंचे पोर्टल आसा तेजे आमकां कळूंक नासलो आणि ती तेमी अपील कमिटी म्हणून आसता तेंचे अपील्स कमिटी कडेन तेमी दाद मागली. तर अपील्स कमिटीन परत डिसिजन घेतलो की ते 3 पॉयंट जे इंटर काशीक ते दिल्ले ते परत घेयात आणि 28 तारखेक तेमी सुनावणी दवरला. आतां हितून अशी एक जालें की स्पर्धा सोंपली पूण कोण चॅम्पियन हे अजून जावंक ना. कित्याक 28 तारखेक जर अपील्स कमिटीची AIFFची अपील्स कमिटी तेमी जर डिसिजन घेतलो की इंटर काशीक जे नामदारी वांगडा 3 पॉयंट तो अपात्र खेळाडू खेळला ताका लागून 3 पॉयंट्स इंटर काशीक दिले जाल्यार इंटर काशीचे आतां 42 पॉयंट जाले कित्याक सद्या तेंचे 39 पॉयंट आसात. आणि अशा परिस्थितीक इंटर काशी आय लीग चॅम्पियन जातलो आणि चर्चिल ब्रदर्साक 12 वर्सांनी जी तांकां संद आसली तिसरे फावटी आय लीग जिखपाची ती मेळची ना. अपील्स कमिटीन जर नामदारी FCच्या बाजून जर डिसिजन दिलें की बाबा तेंचें म्हणणें सारकें आसा तांकां खबर नासली जाल्यार तांकां 3 पॉयंट नामदारी FCक दिवचे तर तेंचे 39 पॉयंट उरतले कोणाचे आमच्या इंटर काशीचे आणि चर्चिल ब्रदर्स 40 पॉयंटांनी आय लीग चॅम्पियन जातलो. पूण आमकां ताका लागून आनी 28 तारीख पर्यंत रावचें पडटलें. बरोबर. पूण आयज आय लीग आहा ती सोंपिल्ली आसा. आय लीग आयच्यान सोंपिल्ली आसा पूण तंत्रीक अडचण कित्याक इंटर काशीन जो प्लेयर खेळिल्लो तो खंय तरी हे आसलो तेजेर बॅन आसलो आणि ताका लागून ती विरुद्ध जो पंगड आसलो तांच्यांनी अपील केल्ली आसा शिस्तपालन समिती कडेन. आणि समजा तेंची अपील समजा ग्राह्य धरली जाल्यार चर्चिल ब्रदर्साचें सपन आसा आय लीग जिखपाचें ते खंय तरी भोंगतले. नाजाल्यार चर्चिल ब्रदर्साक 12 वर्सां उपरांत आय लीग जिखपाची बरी संद आयिल्ली आसा. आतां हे विशीं जो निकाल आहा
शिस्तपालन समिती कितें निकाल दिता ताचेर सगळ्यांच्यो नदरो लागून राविल्ल्यो आसात. सो हो जो रिपोर्ट आहा तुमी हांगाच सोंपयता. पळयत रावात गोमंतक TV.